NEP धोरण लागू करचो असो विषय जेन्ना आयलो तेन्ना इतकी धावपळ कित्याक करतात म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उपरासलो। NEP धोरण बेगीन लागू केला अशें जायत्या लोकांनी म्हटिल्ले, पूण आमी वेळ काडलो ना। NEPचेर आधारीत अभ्यासक्रम आनी प्रशिक्षणाक लागून गोंयांत NEP धोरण लागू करप यशस्वी जाला। हाचे खातीर केंद्रीय मंत्रालयान गोंयची तोखणाय केल्या। पुराय देशांत NEP धोरण लागू करपाच्या बाबतींत गोंय राज्य सगळ्यांत फुडें आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। It is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूप महत्वाचें आसा। NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक। आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे वन वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन असेंब्ली सेशन्स ऑल्सो एंड आउट ऑफ द असेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खूबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें। बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो, NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो, NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्राउंड लेवलाचेर वचून दिली। ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा। प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना विच इज चेअर बाय आवर एड्युकेशन मिनिस्टर बाब धर्मेंद्र प्रधान आनी जेन्ना चेअर करता दे आर ऑलवेज म्हणजे दे हॅव कॉंग्रॅच्युलेटेड फॉर द गोवा स्टेट इट इज सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द NEP। नो डाऊट तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजूनही बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले, हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा। बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही। स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा, म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमची तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना। NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो। म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी जाका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग वीथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें। बट हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू इज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन। ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें, म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल। हे बद्दल जेन्ना आमकां दिसतलें तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो। अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर, ताका लागून आमचें सरकार काम करता। जेन्ना हांव स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार टुरिजम सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ह्या सेक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जालें आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जालें आसत जाल्यार तें गोंयांत जालें। हांव प्राउडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला। पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले।